क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, जेजू आज ताबोर पर्वतार वेता. ताबोर पर्वताक वेता आसतना तो तेगांक आपूण व्हरता. एक पेद्रो एक मालगडो, जिवितांत जायतो अनुभव आसलेलो आनी 12 जाणां शिसां पैकी तो एक मुखेलपण घेतलेलो मालगडो म्हणयेत. त्या पेद्रोक तशेंच जाकोब एक धैर्यादीक मनीस, एक जाणटो, आनी ह्या जाकोबाक पेद्रो सांगता जेजू घेता आनी तसो भाव जुवांव सुवार्ता बरयलेलो जुवांव जेजूच्या मोगाचो सीस मात्र न्ही भोव तरणाटो इतलें लांब जिवीत जिवंक आसलेलो. ह्या तेगांक घेवन जेजू ताबोर पर्वतार वेता आनी थंयसर तो रुपांतर जाल्लें घडयत ह्या तेगांक पळोवचो अवकाश करून दिता. ह्या रुपांतराच्या बळान तांणी आपलें जिवीत सरेसाई, रुपांतराच्या बळान तांणी सोम्याक साक्षाय जाय म्हणलो इरादो हाच्या फाटल्यान आसलो. देखून पेद्रोक सर्गीच्या राजाच्यो चावयो जेजू दिता आनी म्हणटा, जें कितें तूं संवसारांत आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें. देखून पेद्रो तूं कडप, ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा बांदतलो. कित्याक पेद्रोन तें घडयत पळयलें आसा. देखून सोम्याक त्या पेद्रोचेर पातयेणी आसा. जाकोब 12 जाणां शिसां पैकी एक जबाबदारेचो मनीस. देखून जेरुजलेमाचो पयलो बिस्प ताका केल्लो. पयलो बिस्प जाकोबाक थंयसर केल्लो. आनी हो जाकोब एक जाणटो, एक धैर्यादीक मनीस, सगळ्यांक सांगाता घालून चलची सकत ताका आसली. देखून हो जाकोबाक जेजू असलें बागफोव करता. जुवांव भोव मोगाळ मनीस आपल्या आवयची जतन करूंक ह्या जुवांवक मेळटा. मात्र न्ही आपलें केल्लें सगळें मिसांव सगळ्या जनांगांक सुवातेक प्रकट करची आनी ती बरोवन दवरची सकत जुवांवक लाभता म्हणली खबर जेजूक आसली. देखून जुवांवकी असलो अनुभव जोडचें बागफोव जाता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पेद्रोक ह्या जाकोबाक आनी जुवांवक ताबोर पर्वतार कितें पळोवंक मेळ्ळें? देवाचो वैभव, सर्गींच्या राजाचो वैभव, जेजूचें नीज रूप, जेजूचो नीज प्रकाश, जेजूचो नीज वैभव तांकां पळोवंक मेळ्ळो. दुसऱ्यान कितें आयकूंक मेळ्ळें? हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. पवित्र स्नान घेता आसतना जोर्दान न्हंय ती परव्याचे रुपी पवित्र आत्मा देवान येताना हें उतर आयकल्लें. जायत्यांक आयकल्लें, पूण हांगासर तेगांक मात्र आयकलें. हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. ताका तुमी ऐका. कोणाक ऐकूंक जाय? अय्यो देवा, कोणाक ऐकूंक जाय? म्हणजे कितें ऐकूंक जाय? तोंडूक तेंका रायलेशें. म्हणजे कितें ऐकूंक जाय? देवाचें उतर ऐकूंक जाय. देवाचें उतर, सोम्याच्या तोंडांतोन भायर सरलेलें उतर ऐकूंक जाय. पळया, कित्याक हें उतर सोम्याच्या तोंडांतोन आयलेलें उतर तें निर्फळ जायना. कशें पळया, भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना. आतां पुरा सुकून गेलां, सगळ्यांनी करड सुकलां, तण सुकलां, सगळें सुकलां. आनी पळयल्यार काडी पेटयल्यार सगळें उजो पेटची परिस्थिती आयल्या. तितलें पुरो भुंय सुकून गेल्या. पुरे कडेन हांव येता आसतना ट्रान्सफॉर्मरार शॉर्ट सर्क्यूट जाली, किटलां उसळ्ळीं, सकयल पडलीं. सगळ्यांनी उजो विस्तारलो. सगळ्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो पेटलो. कित्याक म्हळ्यार तितली सुकून गेल्ली पृथ्वी. आनी सुकून गेल्ल्या पृथ्वीर जर तर 2 पावस पडले जाल्यार मरोन गेल्लें तण परत किर्लता. कित्याक
भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना तशेंच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें हर एक उतर तें निर्फळ जायना हें तेस्त फळ दिता. देखून सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर पडलेलें उतर खंयचें तें खंयचें पळया खंयचें सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर पळया जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी सांगा तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिये जाय. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिये जाय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आनी तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान कितें जातल्यात आशिर्वादाची भुरगीं जातल्यात. आशिर्वाद तुमच्या मुखार आज आशिर्वाद आनी शिराप दवरला आशिर्वाद जातल्यात तुमी. आशिर्वाद आशिर्वाद कशें जावं येत आशिर्वाद कशें जावं येत पळया निमाणी झडत्याच्या वेळार थंयसर पळया आदल्या शुक्रार आयतार आमी आयकल्लें थंयसर कितें जातलें 2 वांटे जातले बरें आनी वायट मदें 2 बोकऱ्या आनी शिळ्या मदें 2 वांटे जातले 2 वांटे. उजव्याक आसलेल्यांक बाप म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्यानो आशिर्वाद. दाव्याक आसलेले म्हणटलो वसा तुमी शिराप पडलेले न्हू शिराप. देखून आशिर्वाद आनी शिराप आमचे मदें आसा. आनी कोण पळय देवाच्या उतराकाल चलता देवाचें उतर आपणाचें करून घेता आनी त्या उतरा प्रकार आपलें जिवीत रुता करता ताका आशिर्वाद. कोण पळय देवाचें उतर तिरस्कार करता त्या उतरा प्रमाणे जियेना ताका शिराप. देखून येया तुमी आशिर्वाद पडल्यानो संवसाराच्या रचने आदी थंयसर तयार करून दवरल्या त्या सुवातेक वसा. कित्याक तुमी आशिर्वाद जाल्यात कित्याक आनी ताणें म्हळें हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली आनी हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. पळया केदाळा सोम्या केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तें म्हाका तुमी केलें. पळया देखून देवाचें उतर कितें करूंक उलो दिता एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिता. भुकेल्ल्यांक जेवण ताणयल्ल्यांक पिवान उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगरान बंदेंत आशिल्ल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा. पळया देखून हें भोव गरजेचें. जर तर असल्यो खरण्यो आमचे तावन झळकता जाल्यार आमचे तावन दिसून येता जाल्यार आमी आशिर्वादाची जाता आशिर्वादाची. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यानो मुखेल्ल्यांक जेवण दिवचें वर्तें काम. हसिದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ. पळया मुखेल्ल्यांक जेवण दिना जाल्यार थानेल्ल्यांक पिवण दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांय अर्थ ना. देखून आमी आशिर्वाद जावंक जाय. आशिर्वाद हांवें एका घरा भेट करूंक गेल्ल्या वेळार एक तरणाटो 3.5 वर्सां प्रायसो घरा आसा. तो एका बँकांत काम करून आसा बरो शिकपी. पण तो घरा एकलोच आसा. एक भयण आसली काजर जावन तें दिलां आनी काजर जावन तें जिवीत जिवन आसा आनी वो घरा आसा आनी ह्या वेळार घरा गेल्ल्या वेळार ताची आवय अंथरुणार आसा. तिका शेळीची पिडा आनी तिच्या कटल्यार तें उदकाचें बेड्ड घालून न्हिदयलां आनी तो ताची सेवा करनासा. सकाळीं उठून सगळी आवयची सगळी नितळाई करून तिका ब्रेकफास्ट दिवन उपरांत तो एका कामागाराक दवरून कामाक वयता. दनपारां येवन परत कांय लिवून करून आवयक दिता. उपरांत परतून ड्युटेक वयता. परतून फाटीं येवन आवयची सेवा करता.
हांवें तेगे विचारलें तुजी प्राय कितली जाली. तो म्हणलो 3.5 जाली. काजर कित्याक जावं नाय, बरें काम आसा तुका, एसिस्टंट मॅनेजर जावन बँकांत नॅशनल बँकांत काम करताय, कित्याक काजर जावं नाय. फादर असले परिगतेंत म्हजे कडेन कोण काजर जावंक चेडूं ओप्पता. हांव फाल्यां घर सोडीन जाल्यार फ्लॅट करून रावन जाल्यार काजर जावंक ओपोवतली मस्त चेडवां आसा. पूण असले म्हजे मांयची दुर्गत पळोवन सकडी येतात पळयतात उपरांत सांगता म्हणटात कोण सांगिनात 3.5 वर्सां जालीं फादर. आनी काजर जावची आशा सोडल्या हांवें. पूण म्हाका काजराच्या की सड व्हरतें मुकेल्ल्या म्हज्या आवयक दिवचें, कश्टातल्या म्हज्या आवयक सांगात दिवचो, ताणयल्या म्हज्या आवयक पिवन दिवचें. तें म्हजें कर्तव्य, पयलें कर्तव्य. देखून म्हज्या जिविताची सगळीं स्वप्नां, म्हज्या जिविताची सगळी आशा, म्हज्या जिविताचो सगळो संतोश हांवें त्याग केला फादर, त्याग केला. हेचे मुखार तें कांयच न्ही. कित्याक ती अस्कत जाल्या उठूंक चलोंक शकना, ती अस्कत जाल्या खुद्द जेवंक शकना, ती अस्कत जाल्या खुद्द काण घेवन पिवंक शकना. तसल्या परिगतींत आसलेल्या तिका हांव सोडून वचोन जाल्यार कोण आसा तिका, तिका आयकतली कोण आसा. तसलें हांव करूंक वचना. आनी तसलो एमकोंडाचो उजोय म्हाका नाका म्हणलो. अपुर्बायेचें उतर. आनी तवळ तिका उलोवंक जायना जाल्यारय तिणें हात उबारलो आनी पुताच्या तकले हात दवरलो आनी ती म्हणाली तूं एक आशिर्वाद, तूं एक आशिर्वाद, यू आर ए ब्लेसिंग. पळय म्हज्या मोगाचें कितल्या अपुर्बायेचें, यू आर माय आशिर्वाद. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एका घराक हांव गेल्लो. थंयसर 6 जाण बाबाव त्या 5 जाण चेडवां. तांदो एकलो भिरांकूळ पियेतलो. सगळ्यांनी ताका सांडून घाल्लो. पूण एका मनशान ताका सारकी वाट दाखयली. चड पिवन तेणें पडून आसलेल्या मनशाक कोणी आयकना. तो गी बेवडो, तो गी बेबदो, ताचें कोणा उतरां मोल ना. पूण एका फंक्शनांत एका व्यक्तीन ताचें उतर आयकलो, ताका इल्लें खाण दिलें, ताणें सांगलें समजून घेतलें. ताचोच काजीन आनी ताचें उतर तो आयकूंक लागलो. ताणें ताका परिवर्तन केलो. ताणें ताका पयल्या गांवाक व्हेलो, थंयसर बरें काम करून दिलें. आनी आज तो मनीस इतलो बरो जाला. एका टायमार वस्तू नासतना मार्गा देगेर पडटलो मनीस इतलो बरो जाला. आनी तो मनीस म्हणटा म्हज्या जिवितांत तो म्हजो भाव, काजीन भाव, आशिर्वाद. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आशिर्वाद तरातराचे आसात. कांयकल्या एका चलयेक मेळ्ळो हांव आनी ती चली म्हणटा म्हाका PUC जाल्या उपरांत म्हाका हांवें CETंत बरे मार्क्स काडले, पूण जाल्यारय कितें मिनिमम पयशे भरूंक आसात ते भरूंक म्हज्या लागीं तांग नातल्ली. पूण शेजारचो एकलो मनीस, आमचो फॅमिली फ्रेंड, ताणें म्हजें सगळें फीज भरलें. हॉस्टेलाचो खर्च पळयलो, सगळें पळयलें. आज हांव बऱ्या पोस्टार आसा, बऱ्या हुद्द्यार आसा, बरें सांबाळून हांव जोडटां. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या फादर तो म्हणले तो म्हजो आशिर्वाद, म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद तो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तरातराचे आशिर्वाद हवे, तरातराचे आशिर्वाद. देखून आज आमकां देवाचें उतर आशिर्वाद जावंक पळयता. आशिर्वाद न्हय शिराप, आशिर्वाद. पळया हेचे पयल्या वचपाक आमी गेले जाल्यार पळया अब्राम सर जनांगाक एक आशिर्वाद. पळया कित्याक देवाचें उतर आयकलो. अब्राम एक ग्रेस्त मनीस, एक ग्रेस्त राय. सर्व दौलत ताका आसली, सर्व साम्राज्य ताका आसलें आनी देवाचें उतर ताका प्राप्त जाता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें म्हणटा देवाचें उतर हाचे पयल्या वचपाक अब्रामाक, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर. कोण सोडूंक आसात? आमकां इगर्जेंत आमचो बसचो जागो सोडूंक आमी तयार ना. इगर्जेंत आमचो बसचो जागो सोडूंक तयार ना. हांवें म्हूण करून बसचें चॅर दुसऱ्यांनी बसलें जाल्यार सगळें मीस म्हाका किरी जाता. वय खंय तांकां खबर जालो की आज अब्बा इल्लें पयलें हें जाल्लें हांवें.
न्ही अळे थोडी इंत करतात म्हणल्यार ते इंत बसतात गोत्ता म्हाका तो जागो सोडूंक तयार ना घर सोडटीत गी आ गांव सोडटीत गी सोडटीत गी ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ಯಾರಿ सोडची ना कोण बळ्या येता आमकां उठयतलो बळ्या न्ही हायवेची हांगी तशेंच म्हणे आमी हांगात जल्म मोल्ले हांगात मरचे म्हणून व्हडले व्हडले JCB येतना पुरा धांवले नातल्या JCBच्या पदावड वाडच्या जाता बळ्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोण तयार आसा येदो व्हडलो अधिकार आसलेलो अंतत आसलेलो मनीस कोण गे गा परक्या देवाचें उतर आयकून गांव सोडचो आनी त्या मरुभुमीक वचो मरुभुमीक पळया समृद्धी असलेले राष्ट्र उर देश समृद्धी असलेलो देश आनी देव म्हणटा अब्राम तुज्या देशांतलो भायर सर तुज्या दाईच्या गोत्रा मदलो भायर सर तुजे दाईची गोत्र कोण नाका सैरी तेरी कोणी नाका भायर सर तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर ये कोण भायर येवंक रेडी आहात म्हज्या बापायची आस्त म्हज्या पुर्वजांची आस्त म्हाकाय समासम वांटो आसा म्हाकाय मेळाचें ताका मेळटलो तो म्हाका मेळाचें पळया सुरू कोणी नाका म्हूण चलतात म्हाका नाका धाडटो म्हाका नाका बाय कोणाक जाल्यार दिया म्हणून येतात पेरगांवांनी बुरा आतांची हायवे जाल्या रेट आनी खंडवट जाल्या उपरांत कित्याक सोडीचें दया धर्म बुडोवूं कित्याक सोडीचें म्हाकाय जाय गेली केस कोर्टाक म्हाकाय जाय बापाय ताणें बुरा भितर गेला पळया देवाचें उतर म्हणटा हांगासर तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच कोलो देश तो कानान देशाक वच कानान देश थंयसर कितें आसा सुकी दाड किरिचालू गिडा कांटेरी झाडां फातर रेंव त्या जाग्यार वच कित्याक थंय हांव तुका व्हडली पर्जा दितलो व्हडली पर्जा उपजयतलो तुजे तावन व्हडली पर्जा उपजयतलो तो गांव दुदान आनी मोवान वळाशें करतलो वसा वस पळया संवसारांत अत्यंत नाका जाल्लो जागो कानान देश कानान म्हळ्यार आतांचे सौदी इराक इरान कुवेट जॉर्डन कळ्ळें की ओमान ही पुरा राष्ट्रां कोणाक जाय तें कोणाक रावंक जाय त्या गांवांत सवळी ना माती ना उदक ना वय पूण पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आख्ख्या संवसारांत ग्रेस्त राष्ट्र म्हळ्यार तिंत दुदान आनी मोवान वळची राष्ट्र म्हळ्यार तिंत आमचें तें कांय ना आमची माती कोणाकी नाका पूण पळया ताच्या गर्भा भितर कितलें तेल आसा पळया खंय आसा आज त्या तेला वरवीं ती राष्ट्रां कितलीं व्हड जाल्यान पळया आनी देवाचें उतर म्हणटा वस त्या गांवांत सेटल जा दुदान आनी मोवान वळाशें करतलो दुदान आनी मोवान वळाशें करतलो वस कळ्ळें की हांगा तुजें बरें बिजनेस आसा खंय आलांगार काट्या लागीं बरें बिजनेस आसा चरंबोरी आमलेट सोडा सरबत शॉर्मा पूर आसा आनी देवाचें तुका उतर येता आनी म्हणटा तुजें आंगड बंद कर बिजापूर वचूं आनी ती मार्गा देगेर एक कळ्ळें हाळे ती करनासलीं ती वडा पावचें शॉप घाल वचूंक रेडी आसा ते वचूंक रेडी आसात इतलें बिजनेस सोडून ती वचूंक रेडी आसा ती ना पूण अब्राम गेलो न्ही अब्राम गेलो देखून अब्राम देवाचें उतर आयकलो कोण गी दिसनातलो देव त्या देवाचो थाळो आयकून बायसर गेलो अब्राम त्या देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन त्या देवाचेर पातयेर बायसर गेलो अब्राम आनी देखून हो अब्राम जालो एक आशिर्वाद देखून पळया तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो ही एक आशिर्वाद तूं जातलो ही एक आशिर्वाद यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल नेशन्स फॉर ऑल जनरेशन्स
सरूच्या नांगा आणि सर देशांक तूं एक आशिर्वाद. पण आज संवसारांत एका पवित्र पुस्तकाचे 3 बलिश्ठ धर्म आसात. एका पवित्र ग्रंथाचे 3 बलिश्ठ धर्म. खंयचे ते? एका पवित्र ग्रंथाचे 3 बलिश्ठ धर्म आसात एक ह्या संवसारांत. खंयचे ते? पयलो जुदेव धर्म, दुसरो क्रिस्तांव धर्म, तिसरो इस्लाम धर्म. एकाच पवित्र ग्रंथाचे 3 धर्म. ह्या 3 धर्मांत बाबरतसो बापोय अब्राम. 3 धर्मांत अब्राम एक आशिर्वाद. अब्राम एक बाबरतसो बापोय. कित्याक देवाक खाल जावन सरलो, देवाच्या उतरा खाल सरलो. देखून पळया, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची 6 राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. बड्या, संवसाराची 6 राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. असो एक आशिर्वाद जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अब्राहम. आज आमकांय जेजू कितें करता? तुमी आशिर्वाद जायचे. येया तुमी म्हज्या बापा असो आशिर्वाद पडल्या न्हू. येया, भुकेल्ल्यांक खाण दिया, थानेल्ल्यांक पिवण दिया, उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगरोंक दिया, बंदेत आशिल्ल्यांची भेट करा, पिडेस्तांची सेवा करा. पळया, तो पूत आशिर्वाद जालो, तो एक काजीन भाव आशिर्वाद जालो, तो शेजारचो एक अंकल आशिर्वाद जालो. आशिर्वाद असले जायते आशिर्वाद जावचे अवकाश दिसपट आमच्या जिवितांत दर दर म्हूण येतात. दर दर म्हूण येतात. ल्हान भुरग्यांक तावन वडिलां पर्यंत, शिकोवंक तांक नातिल्ल्या, शिकोवंक समजणी नातिल्ल्या एका क्लासीच्या विद्यार्थीक जर तर शिक्षो विद्यार्थी आशिर्वाद जालो जाल्यार सगळ्या जिवितांत तो ताचो उडास करता. कित्याक म्हज्या जिवितांत तो आशिर्वाद. एक टिचर आशिर्वाद, एक मास्टर आशिर्वाद, एक याजक आशिर्वाद, एक धर्मभयण आशिर्वाद. कोणी खंयच्याय बाबतींत आशिर्वाद जावंक जायते अवकाश आसात. पण तो अवकाश आमी गळी वापरनासतना, तो अवकाश आमी गळशी नासतना जर तर आशिर्वाद जावच्या बदलाक शिराप जाल्यार देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? म्हजे सरसले पयस सरा, तुमी शिराप पडलेले न्हू. शिराप पडलेले न्हू, पयस सरा. कित्याक हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव ताणयल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. हांव उक्तो आशिल्लो, तुमी म्हाका पांगरोंक दिलो ना. हांव बंदेंत आशिल्लो, तुमी म्हजी भेट केली ना. हांव अस्वस्थ आशिल्लो, तुमी म्हजी सेवा केली ना. केदाळा सोम्या, केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें ना तें म्हाका तुमी केलें ना. आज कितलीशीं आवय, कितलेशे बापय, कितलेशीं भाव, कितलेशीं भयणी एकसुरीं कोश्टून आसात. भुरग्यांक आवय बापायचें पडोवन वचोंक ना, तांचे कश्ट पडोवन वचोंक ना, ताची दूख पडोवन वचोंक ना. कित्याक तीं आपल्या आपल्या जोडीर आसात, आपल्या आपल्या हुद्द्यार आसात. एका आस्पत्रेक गेल्लो, एका प्रायवंताच्या घरा गेल्लो, एका आवय बापाय लागीं उलयलो, एका आवय लागीं उलयलो. एकलीच आसा, विधव जाल्या. आनी तिचे लागीं उलयता आसतना ती म्हणाली, म्हज्या पुतान सुनेन वा म्हज्या दुयेन जावयान म्हज्या रात्रांनी म्हजे सरसी रावजे म्हूण हांव सांगिना फादर, रावजे म्हूण सांगिना. पूण हप्त्याक एक फोन करना, एक 10 मिनटां उलयल्यार पुरो. ती उलयनात गे. 15 दिसांनी फोन करतात, 2 मिनटां. कशें मागीर बरी आय न्ही, वगत काणयताय न्ही, फुटा जेवली न्ही, बरें करून पळयतात न्ही, तेन्ना ती उलयतात. सवालां घालता सोडल्यार आळे पुता आयक पुता, हां जायत मागीर हांव इल्लें बिजी आसा, दवरता आनी एटी करता. तितल्यांत म्हज्या काळजाचे अत्रेक, म्हज्या काळजाची बोगणां आयकूंक म्हजो पूत रेडी ना, म्हजी धूव रेडी ना. थोडे फावटी म्हाका फोन करनात, म्हाका पळोवची हांगा एक मॅनेजर आसा तिका फोन करतात, मागीर कशें आनी ती म्हाका सांगता तुज्या पुताचें फोन आयिल्लें, तूं कशें विचारतली. म्हाका कित्याक फोन करूं ना ताणें? तूं मस्त उलयताय की, तूं मस्त उलयताय की.
तांकां मस्त काम आसा बिजी आसा देखून तांणी म्हाका फोन केलें ह्या वय कितें बोगना जायत म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू कितें बोगन ती म्हणटा म्हाका तांणी म्हज्या सांगात रावून म्हजी सेवा करीची म्हूण सांगिना म्हाका इल्लेशें आयक केल्यार पुरो म्हजें इल्लें सूख दूख समजून घेतल्यार पुरो म्हज्या काळजाचे अत्रे काळजाची बोगणां आयक केल्यार पुरो म्हणून रडली म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू आज आमकां कोणाक आयकूंक नाका जेजू म्हणटा आयका आयका आज आमी पेल्यांचे कश्ट आयकूंक आसात गोवान बायलेचे कश्ट आयकूंक आसात ताची दूख आयकूंक आसा बायलेन गोवाचे कश्ट समस्या समजूंक आसा आयकूंक आसा गोवान बायलेक आयकूंक आसा बायलेन गोवाक आयकूंक आसा भुरग्यांनी आवय बापायक आयकूंक आसा आवय बापायनी भुरग्यांक आयकूंक आसा आज आयकूंक वेळ ना भुरगें आयलें ताचे इस्कालाचे इल्ले समस्या तुज्या लागीं सांगूंक आयलें तूं कितें म्हणटाय म्हाका टायम ना पुता हांव इल्लें बिजी आसा मागीर उलय थंय जावन बापाय गेलें गेलें डाडा 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 आरे बता तूं मागीर सांगा उरलें बिजी आसा तोय बिजी भुरगीं 2-3 फूट येतात सांगूंक अशें येतात आनी ह्या वेळार तांकां वेळ ना देखून भुरगें 2-3 फुटी प्रयत्न करता ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಸಲ ಆರಿತು 2 ಸಲ ಆರಿತು 3 ಸಲ ಆರಿತು सोत वयतू मागीर भुरगीं बापाय लागीं हांवे लागीं सांगोसना तांचे भितर तो दवरतात दुसऱ्यांक कोण आयकता तांचे लागीं सांगतात ती कोणी आयकूंक रेडी ना जाल्यार मोती भितर तो दवरतात आटयतात डिप्रेशनाक वयतात आज जायतीं भुरगीं डिप्रेशनाक वचोंक कारण आवय बापाय जायती बायले आज डिप्रेशनाक वचोंक कारण जायते डिप्रेशनाक वचोंक सोरोप कारण बायल कित्याक म्हळ्यार आयकूंक तयार ना यू डोंट लिसन टू देम डोंट लिसन देवाचें उतर म्हणटा आयक तुका खान आसा जाल्यार आयक पेल्याचे कश्ट आयक पेल्याची रुदान आयक पेल्याची बोगणां आयक भुरग्यानो आवय बापायचें रुदान आयका पयशे कितले आसतीत सेवा कितलीय करेशी दुसऱ्या करना तांकां समाधान ना तांचें उतर आयक तांचे लागीं मोगान 4 शब्द उलय दॅट्स इनफ ती करूंक आमकां नाका देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांव आशिर्वाद जाता गी शिराप जाता हांवें एक तरणाट्याची स्टोरी सांगली तुमकां न्ही गी पळया 43 वर्सां सगळें जिवीत आवय खातीर आनी आवय म्हणटा पॅरलायज जाल्ली आवय कश्टांनी हात उबार म्हणटा तो म्हजो आशिर्वाद आज आमी आशिर्वाद जावंक जाय भावान भयणीक आशिर्वाद भयणीन भावाक आशिर्वाद आवय बापायनी भुरग्यांक आशिर्वाद भुरग्यांनी आवय बापाय आशिर्वाद गोवान बायलेक आशिर्वाद बायलेन गोवाक आशिर्वाद जावंक जाय जर तर आमच्या कुटुंबांत असलो आशिर्वाद आमी एकामेकाक जायना जाल्यार सामाजीक सगळे संवसार आशिर्वाद दिवंक जाताय म्हज्या बायलेक हांव आशिर्वाद जायना जाल्यार म्हज्या गांवाक हांव आशिर्वाद जायना जाल्यार सर जनांक आशिर्वाद जावंक जाताय जायना हे मोतीन दवरिसे देखून इगडी बुड्डोळे दंपा हे करिश्माच्या काळार आमी आसा आशिर्वाद सांग देवाचें उतर आमकां आपण दिता आशिर्वाद तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरला केंचें जाय तें मीन्स आज एकामेकाची सेवा केल्ल्यान भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्ल्यान थानेल्यांक पिवण दिल्ल्यांत उक्ते आशिल्ल्या पंगरूंक नेसन दिल्ल्यांत बंदीत आसल्यांची भेट केल्ल्यांत पिरेस्तांची सेवा केल्ल्यांत असहायक परिस्थितींत आसलेल्यांक सांगात दिल्ल्यांत कश्टांच्या परिस्थितींत आसलेल्यांक आदार दिल्ल्यांत आमी आशिर्वाद जाता आशिर्वाद जावंक म्हज्या कुटुंबांत म्हणजे समारा म्हज्या समाजांत असलो आशिर्वाद आमी जावंक शकता सोम्याची कृपा मागया आमीन.